नमस्कार. जी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. बार्देश आनी पेडणे म्हालांतल्या जमनीचें मोल 54 मिटरा फाटल्यान 3000 रुपया वेल्यान 8000 रुपया करपाचो राज्य मंत्रिमंडळाचो निर्णय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जलसंचय जनभागीदारी अभियानाचो केलो शुभारंभ. भारतीय जनता पक्षान जम्मू काश्मीर विधानसभे खातीर पक्षाचो जाहीरनामो केलो जाहीर. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हॅलो गोंयकार कार्यावळींतल्यान गोंयकारांच्या प्रश्नाक दितले जापो. आनी फाल्यां चवथ विघ्नहर्ता गणपतीक येवकार दिवपाक पुराय गोंय सज्ज. पळोवया खबरो विस्तारान. बार्देश आनी पेडणे म्हालांतल्या जमनीचें मोल वाडोवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेंत जाला. ह्या दोनूय म्हालांतल्या जमनीचें मोल 54 मिटरा फाटल्यान 3000 रुपया वेल्यान 8000 रुपया जातलें. 500 चौखण मिटर मेरेन आदलोच दर आसतलो. ताजे परस अदीक चौखण मिटराक हो नवो दर लागू जातलो, जाका लागून सामान्य लोकांक फटको बसचो ना. हेर म्हालांनी 3000 रुपया चौखण मिटर हो पयलींचोच दर आसतलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. तालुका वायज जो मिनिमम रेट आहा पळय रेट पर स्क्वेअर मिटर हाजे दोन तालुक्यांतलो मिनिमम पर स्क्वेअर मिटरचो रेट हो इन्क्रीज करता. वीच इज बार्देस आनी पेडणे तालुका हाजो मिनिमम रेट जो आशिल्लो वीच इज एप्रॉक्सिमेटली 3000 पर स्क्वेअर मिटर आशिल्लो तो रेट आमी 8000 पर स्क्वेअर मिटरचेर करता. म्हणजे गव्हर्मेंटाक इट वील कम. आनी फक्त हे सगळें करता आसतना सामान्य मनशाचेर खंयच्याच पद्दतीक हे जावचो ना. जो 500 स्क्वेअर मिटर आपले घर बांदपाक कोण लँड घेता तेका रेट ओल्ड रेटूच आसतली. सो 3000 ओके. जे कोण कमर्शियल हेच्या खातीर घेता इन बार्देश तालुका आनी इन पेडणे तालुका ह्या दोनूय तालुक्यांनी मिनिमम रेट प्रायस वीच इज इन्क्रिजींग फ्रॉम द 3000 टू 8000 हे डिसिजनूय जे आसा पळय ते आज घेतला. जेणे करून आमी म्हणटा आनी सद्या ह्या दोनूच तालुक्यांनी घेतला आमी बिकॉज ह्या दोन तालुक्यांनी जे आसा मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट जावपाक लागलें. सो दॅट सरकाराक रिव्हेन्यूय मोठ्या प्रमाणात ह्या हातूंतल्यान येतली. राज्यांतल्या 4 सुवातांवेल्या 2 दशलक्ष खण म्हालाचे ई पावणीक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. काल मंत्रालयान मंत्रिमंडळाची बसका जाली. उपरांत मंत्रिमंडळ बसकेत घेतिल्ल्या निर्णयाची म्हायती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंतल्यान दिली. आतां मेरेन 29 ई पावण्यो जाल्यात. जेटी तशेंच हेर सुवातांचेर आशिल्ल्या खण म्हालाच्या पावणीक सर्वोच्च न्यायालयान मान्यताय दिल्या. आतां 30चे ई पावणीक 20 लाख टन खण म्हालाची ई पावणी जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. E-auction for the extracted ore it is conducted in the 30th e-auction. मायनिंगाची 29 पर्यंत ऑप्शन जाल्ली आनी तातूंतल्यान बरोचसो मटेरियल लिफ्ट करिनासर पेंडींग आशिल्लो. सुप्रीम कोर्टांतल्यान आमी डिसिजन घेवन जो उरला मटेरियल तिका परत ई ऑप्शन करपाक परमिशन घेतले
आणि ताजें आतां ई ऑक्शन जें आसा पळय हें आमी परत ई ऑक्शन करतले. सो एप्रॉक्सिमेटली आय थिंक इट इज एन कितें तरी समथींग 2 मिलियन सुमार ओवर कितें तरी आसा. तो आतां 30th ई ऑक्शनांतल्यान आमी परत ओवर ई ऑक्शन करतले. कुमारजुंवेच्या शिक्षकाच्या बदली विशयाचेर मुखेलमंत्री उलयले. राजकीय आंदोलना खातीर विद्यार्थ्यांचो वापर केल्ल्यान मुखेलमंत्र्यांनी टिका केल्या. शिक्षकांनी पालकांनी दुसऱ्याचें आयकून भुरग्याचें ब्रेन वॉश करचो न्हय अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. भुरग्यांक अशा पद्दतीच्या पॉलिटिकल आंदोलन वापरप हें चुकीचें आसा आनी कोण जें जर वापरता म्हाका दिसता पेरंट्सांकूय भुरग्यांच्या कळपाक जाय. ते पेरंट्स येयले हांव समजूं शकतालो बट ल्हान भुरग्यांक आझाद मैदानाचेर हाडप ही रॉंग मेसेज एक्टिविस्टांच्या नादाक लागून दिता. पेरंट्सांनी समजून घेयात की धाकट्या भुरग्यांचो गैरवापर करूं नाकात राजकारणा खातीर. तुमचो कोण तरी गैरवापर करपाक लागला म्हणून भुरग्यांचो करूं नाकात. भुरग्याच्या मनाचो विचार करात, भुरग्याच्या संस्कारांचो विचार करात. आमकां बरी पिढी घडोवपाक जाय म्हणून जे कोण आपल्या वेगवेगळे अजेंडा फुडें व्हरतात त्या पद्दतीन अशा बाल मनाचेर ताजो परिणाम जावचो न्ही म्हणून म्हजें स्पश्ट मत आसा. जलसंचय फकत एक धोरण न्हय जाल्यार सामाजीक बांधिलकीचो विशय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. प्रधानमंत्र्यांनी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान गुजरातांतल्या सुरतात जलसंचय जनभागीदारी कार्यावळीचो शुभारंभ केलो. जल संरक्षण जिविताचो प्रश्न आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. आप 10 वर्षों की सभी बड़ी योजनाओं को देखिए. पानी से जुड़े विषयों पर पहली बार साइलोज को तोड़ा गया. हमने होल ऑफ द गवर्नमेंट के कमिटमेंट पर पहली बार एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया. जल जीवन पहली बार देश ने हर घर जल इसका संकल्प लिया. पहले देश के केवल 3 करोड़ घरों में पाइप से पानी पहुंचता था. आज देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को पाइप से पानी मिलने लगा है. जल जीवन मिशन के जरिए देश के 75% से ज्यादा घरों तक नल से साफ पानी पहुंच चुका है. पर्यावरणाचो सांबाळ करपाक एक पेड माँ के नाम लावपाचें आवाहन आपणे केल्लें. झाडांक लागून भूजलाचो पावंडो वाडटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की दिशा में हमारी सरकार ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों को लगातार बढ़ा रही है. पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे अभियान, इनसे पानी की बचत भी हो रही है. कम पानी वाले इलाकों में किसानों की आय भी बढ़ रही है. सरकार दलहन, तिलहन और मिलेट जैसी कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती को भी बढ़ावा दे रही है. कुछ राज्य जल संरक्षण के लिए वैकल्पिक फसलों पर किसानों को इंसेंटिव भी दे रहे हैं. मेरा आग्रह है इन प्रयासों को और गति देने के लिए सभी राज्यों को साथ आना चाहिए, मिशन मोड में काम करना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शिक्षक दिसा निमतान काल पुरस्कार प्राप्त शिक्षकां वांगडा भासाभास केली. ह्या वेळार केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाजीर आशिल्ले. अंदू वर्सा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी 82 शिक्षकांक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भेटोवन भोवमानीत केल्यात. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन
प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अल्ले पहले बुआ नजर उतारेगी। हाँ? लाइए दीजिए इसे, माँ का दूध पिलाना है। बुआ के देखे बिना हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। अरे अम्मा, हम कह रहे हैं ना। कैसा बाप है तू, कुछ नहीं जानता। बाप है इसीलिए जानते। जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है। बीमारी से लड़ने का ताकत आता है। देश उम्मीद से है करो। अरे अम्मा, हंस भी दो, आ गई बुआ। पिता हो तो हरि जैसा। इन्हें मालूम है कि जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध यानी कोलोस्ट्रम और शुरुआती 1000 दिनों में उचित पोषण बहुत जरूरी है। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। काँग्रेस पक्षाच्यो गोंय सचिव डॉ. अंजली निंबाळकर आयज गोंयांत पावल्यो। काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी तांकां दाबोळे विमानतळाचेर येवकार दिलो। म्हादय मुद्द्याचेर प्रधानमंत्र्यांच्या मध्यस्थीन गोंय आनी कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री भासाभास करून उपाय काडूंक शकतात अशें तांणी पत्रकारां लागीं उलयतना सांगलें। मादई के लिए जब भी आपका गोवा का सीएम तैयार होगा, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ हमारे सीएम को बिठाने की। प्राइम मिनिस्टर जी को मध्यस्थी करने दीजिए, उनके हाथ में है मादई सेंट्रल इश्यू, तो प्राइम मिनिस्टर जी को आने दीजिए आगे। आपके गोवा सीएम को भी थोड़ा सा नेतृत्व करने दीजिए, हम मादई इश्यू भी सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। आई एम नॉट द अथॉरिटी, अथॉरिटी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सीएम ऑफ गोवा एंड सीएम ऑफ कर्नाटका। ये तीनों का मीटिंग हो सकता है, करेंगे और इश्यू सॉल्व जरूर होना चाहिए। भारतीय नौदळाचे जहाज INS हंसाचो 63वा वर्धापन दीस काल मनयलो। 5 सप्टेंबर 1961 दिसा तामिळनाडू हंसा कार्यान्वित केल्ली। गोंय मुक्ती उपरांत ती दाबोळे तैनात केल्ली। फाटल्या 6 दशकांत ह्या जहाजाची तांक वाडल्या आनी जायती लश्करी विमानां ह्या जहाजावेल्यान उड्डाण करतात। ह्या हवाई स्थानकाचेर नागरी उड्डाण लेगीत जाता। वर्साक सुमार 32,000 देशी आनी आंतरराष्ट्रीय विमानां हांगा हाताळटात। जम्मू काश्मीर विधानसभा वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षान आपले संकल्प पत्र आयज जाहीर केले। केंद्रीय गृहमंत्री आनी भाजप फुडारी अमित शाह हांणी आयज जम्मूत संकल्प पत्र जारी केलें। जम्मू काश्मीरांत कितलींशींच वर्सां तुष्टीकरणाचें राजकारण जालां। 2014 ते 2024 हो कालखंड जम्मू काश्मीरा खातीर भांगराळो थारला अशें ह्या वेळार उलयतना भाजप फुडारी अमित शाह हांणी सांगलें। कलम 370 इतिहास जमा जालो, तो परत हाडप शक्य ना अशेंय तांणी सांगलें। 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद की परछाई रही, आतंकवाद की परछाई रही। अलग अलग स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को डील किया। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे हैं, सुशासन के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। बिजू जनता दलाचे आदले राज्यसभा वांगडी सुजीत कुमार हांणी आयज भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश केलो। नवी दिल्लींतल्या पार्टी मुख्यालयांत भाजप फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पक्षाचे महासचिव अरुण सिंग आनी हेरांचे हाजेरीत तांणी भाजपांत प्रवेश केलो। हमारे राज्य उड़ीसा कैसे विकसित हो, विशेष करके जिस जिले से वो आते हैं उस जिले की एक मौलिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो, कृषि हो, वहां के पिछड़े समाज के लोग हों, जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, ऐसे लोगों की, गरीबों के कल्याण के लिए उनके मन में सदैव एक तत्परता और व्यग्रता रहती थी।
आज उन्होंने बीजू जनता दल को त्याग करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को आज सम्मान देके ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनको दल में स्वागत करता हूं, उड़ीसा की ओर से स्वागत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई की ओर से स्वागत करता हूं। मेरा पूरा विश्वास है सुजीत कुमार जी की भारतीय जनता पार्टी में योगदान, हमारी प्रधानमंत्री की जो आह्वान है विकसित भारत, लक्ष्य विकसित भारत में उनकी एक योगदान रहेगा। मैं उनको पार्टी में शुभेच्छा के साथ स्वागत करता हूं। हे आधी सुजित कुमार हांणी राज्यसभेंतल्यान राजीनामो दिल्लो। राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड हांणी तांचो राजीनामो स्वीकारिल्लो। आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। मेरे लिए बहुत ही हर्ष का दिन है। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा, ये लक्ष्य मुझे हमेशा प्रभावित किया है और उनका ये विजन के चलते मैं आज बीजेपी में शामिल हुआ हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी बीजेपी टीम को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय अमित शाह भाई जी को और अरुण सिंह जी को जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमेशा मुझे कैसे उड़ीसा का विकास हो सकता है, खासकर केवी के अंचल जो है उड़ीसा में जिसमें कालाहांडी भी आता है, जो मेरा जिला है, उसका विकास हो सकता है। कोलकातात दोतोराचेर जाल्लो लैंगीक अत्याचार आनी हत्या प्रकरणाक लागून भारतीय जनता पक्षान अस्तंत बंगाल सरकाराचेर खर टिका पीडित चलयेच्या बापायक पयशे दिवपाचो प्रस्ताव दिल्लो, मात तो प्रस्ताव तांणी भायर आयिल्ल्याचो आरोप पीडित चलयेच्या बापायन केला। ह्या प्रकरणाचेर आनी आरोपांचेर अस्तंत बंगालाचे मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी जाप दिवपाक जाय अशी मागणी भाजपाचे म्हणयारे संबीत पात्रा हांणी आयज पत्रकार परिशदेंतल्यान केली। ये ममता बनर्जी की कॉम्प्लिसिटी के बगैर विनीत गोयल जो वहां के पुलिस कमिश्नर हैं, उनके कॉम्प्लिसिटी के बगैर संभव नहीं है। और जब तक ममता जी और विनीत गोयल जी कमिश्नर और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तब तक एक फेयर ट्रायल संभव नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही ये कहती है कि स्टेप डाउन फ्रॉम योर पोस्ट फॉर अ फेयर ट्रायल एंड जस्टिस टू द विक्टिम। दूसरी बात है, मैं ये मांग करता हूं कि ममता जी और विनीत गोयल जी के बीच जो भी टेलीफोनिक वार्ता 72 आवर्स ऑफ द हीनियस क्राइम में हुए हैं, उनके कॉल रिकॉर्ड को रिट्रीव किए जाए, कितनी बार फोन हुए हैं और उनमें किस प्रकार की बातचीत हुई है, क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इस पर भी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। खोबरापत्रात घेऊया एक लहानसा विसो। सर आज थोड़ा जल्दी निकलना था। 2 बजे? क्या हुआ राकेश? सर वो वाइफ को लेके जाना था इसलिए। हाँ भाई, शॉपिंग कराना बड़ा जरूरी है। अरे नहीं मोटरसाइकिल पे घुमाएंगे अपनी वाइफ को। सच्चे मर्द जो है हाँ मर्द हैं, इसीलिए प्रेग्नेंट बीवी को लेके जा रहे हैं खून की जांच और चेकअप कराने। आखिर माँ और बच्चे की सेहत का सवाल जो है। वाह, सीखो इससे कुछ। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। पिता हो तो राकेश जैसा, इन्हें पता है कि स्वास्थ्य की नियमित जांच और आयरन युक्त फॉलिक एसिड का देना मां और बच्चों को एनीमिया से बचा सकता है। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो।
मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आयज पणजी दूरदर्शनाचेर हॅलो गोंयकार कार्यावळींतल्यान गोंयकारांकडेन संवाद सादतले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांकडेन थेट संवाद सादचे खातीर हॅलो गोंयकार कार्यावळ सुरू केल्या. ह्या कार्यावळींतल्यान दर म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा मुखेलमंत्री गोंयकारांकडेन थेट संवाद सादतात. आयज सांजे 7:30 ते 8 मजगतीं मुखेलमंत्री गोंयकारांकडेन उलोवप करतले. गोंयकारांची आवडीची परब चवथ एका दिसार पावल्या. फाल्यां घराघरांनी विघ्नहर्ता गणपतीचें आगमन जातलें. आयज तये निमतान घरांनी गौरीचें आगमन जालें तशेंच वायन पुजनय केलें. चवथीचें खाशेलेपण म्हळ्यार माटोळी. गोंयकार माटोळी बांदून तशेंच मखरां सजोवन गणपतीक येवकार दिवपाक सज्ज आसात. चवथी निमतान बाजार फुलून गेला. माटोळीचें सामान, भाज्यो, फळफळावळ, सजावटीचें सामान, कपडे खरेदी करपाक गोंयकारांनी बाजाराक गर्दी केल्ली. फुडले 2 दीस पुराय गोंय गणपतीची भक्तिभावान सेवा करून उमेदीन चवथ मनयतले. राज्यांतल्या मत्स्योत्पादन क्षेत्रांत क्रांती घडोवचे खातीर राज्य सरकारान नवो उपक्रम चालीक लायला. मत्स्य वाहिनी ही नवी येवजण राज्य सरकारान सुरू केल्या. हे वरवीं नुस्तें विकचे खातीर 3 चाकी गाडयेचो वापर जातलो. हे गाडयेक सोलार पॅनल, रेफ्रिजरेटर, GPS ट्रॅकिंग आनी नुस्तें दवरपाची बॉक्सां आसतलीं. जांणी मत्स्यपालन प्रशिक्षण घेतलां वा हेर नुस्तेमारी कडेन संबंदीत अभ्यासक्रम पुराय केला आदले सागर मित्र आनी नुस्तेमार हे येवजणेक पात्र आसतले. पात्र इच्छुकांनी खात्या कडेन अर्ज करूंक येता. वर्ल्ड ऑडिओ व्हिडिओ अँड एंटरटेनमेंट समीट 2025 खातीर भारतीय प्रसारण आनी डिजिटल फाउंडेशनान वेव्ज प्रोमो व्हिडिओ चॅलेंज खातीर जाहीर केल्या. 5 ते 9 फेब्रुवारी 2025 दिसा ही परिशद दिल्लीत जातली. 20 सप्टेंबर ते 5 नोव्हेंबर 2024 मजगती ही चॅलेंज आसतली. उत्कृश्ट 5 प्रवेशिकांची निवड जातली आनी तातूंतलो एकटो जैतिवंत थारतलो. पॅरिस पॅरालिंपिकांत यश कुमार आनी प्राची यादव नौकानयन सर्तीच्या सेमीफायनलींत पावल्यात. प्राची यादव 4थ्या सुवातेचेर जाल्यार यश कुमार सेमीफायनलींत 7व्या सुवातेचेर आसा. सिमरन शर्मान बायलांच्या 100 मीटर T12 सर्तींत सेमीफायनली खातीर पात्रताय मेळयल्या. भारतीय पॅरा धांवपटू दिलीप गावीत 400 मीटर T47 सर्तींत फायनली खातीर पात्र थारला. आतां मेरेन ह्या सर्तींत भारतान 5 भांगरा पदकां, 9 रुप्या पदकां आनी 11 कांस्य पदकां मेळोवन पदक वळेरेंत 17वी सुवात मेळयल्या. पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 31.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. बार्देश आनी पेडणे म्हालांतल्या जमनीचें मोल चौखण मिटरा फाटल्यान 3,000 रुपया वेल्यान 8,000 रुपया करपाचो राज्य मंत्रिमंडळाचो निर्णय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जलसंचय जनभागीदारी अभियानाचो केलो शुभारंभ. भारतीय जनता पक्षान जम्मू काश्मीर विधानसभे खातीर पक्षाचो जाहीरनामो केलो जाहीर. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हॅलो गोंयकार कार्यावळींतल्यान गोंयकारांच्या प्रस्नांक दितले जापो. फाल्यां चवथ विघ्नहर्ता गणपतीक येवकार दिवपाक पुराय गोंय सज्ज. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत.
नमस्कार. समेस्त गोंयकारांक चवथीची पुरबी.